क्रिस्टोरिया या नावाची जी गोयची मासेमारी बोट असा ती गेल्या 6 दिवसापासून समुद्रात बेपत्ता आशिल्ली तिचो शोध लागना झालो. मात्र कारवारच्या कोस्ट गार्ड जवानांनी या बोटीचो शोध घेतिलो. अंकोला तालुक्यातील बेलेकेरी या समुद्र किनाऱ्यापासून सुमारे 35 नॉटिकल मैल दूर ही बोट कोस्ट गार्डांका निदर्शनास येयली. तेच्यानंतर तेंच्यांनी त्या ठिकाणाचेर वचून तिका सुरक्षीत स्थळी कारवार बंदराचेर हाडले. तेच्यात एकूण 27 मासेमारी आशिल्ले अशे समजतात. तेंकांय तेंच्यांनी जीवनदान दिल्लें आसा. बोटीची क्षमता आशिल्ली ती 7000 लिटर डिझेलची आशिल्ली. ही बोट 6 दिवसां पयलीं पणजीसून मासेमारी करपाक समुद्रात गेल्ली. त्यानंतर तिचो संपर्क तुटिल्ल्यान ती बेपत्ता आशिल्ली. तिचो शोध लागना जालो. त्यानंतर कारवारच्या कोस्ट गार्डांनी या बोटीचो शोध घेतलो.